आमच्या मध्ये आम्ही आपोवन आम्ही ताका नमस्कार केला, आम्ही ताका धूम घातला, आमच्यो दिम्यो मोडून आम्ही आमच्यो तकल्यो ताका बगायल्यो, कित्याक हो मान हो रिस्पेद आमच्या दोनया देवाक फावो. प्रिदेच्या बाबड्यानो, केरीत भाशेन ह्या एडोरेशनार आयज आमी एक विशय घेतला. ह्या संवसारांत जायतीं जाणां एके भाशेन रिजेक्शन अनुभवतात. जी मनशां तांकां सपोर्ट करपाची आसली, जी मनशां तांकां आदार दिवपाची आसली, गरजेच्या वेळार पावपाक आसली, ती घात करतात, ती नाकारतात. All of us, we have experienced rejection. And today we are going to focus on this theme of rejection. Kerit Bashin, Donia Debak Poila Swati Dinvasuya. O veil, o time, o sodans munta. Zoritor povit atmo, amka suchoina. If the Holy Spirit is not inspiring you, you cannot pray. You cannot adore. You cannot go to the church. Inspiration, प्रेरण फकत पवित्र आत्म्याच्या वरवीं ताच्या उद्देशी आमच्या मनान येता. म्हणटच देवाक दिनवासुया, पवित्र आत्म्यान आमचें मन बुलयलें, हे एडोरेशनाक घेवन ह्यो ओथमीक एक्टिविटी पळय जाता तातूंत भाग घेवन. सगळीं बसुया. आयच्या नियाळाक हांवें वाचप घेतला उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें चॅप्टर 37 द स्टोरी ऑफ जोसेफ. जाता जाल्यार उबी रावया, कित्याक देवाचें उतर आमी वाचता. बरे भाशेन ही काणी झुजाची आमी आयकून घेवया आनी समजून घेवया, कित्याक ह्या झुजेच्या कथा काणी उद्देशी आमकां जायतें शिकोवंक आसा. इस्रायलाक आपल्या एरा सगळ्या पुतां परस झुजेचो ओदीक मोग आसलो, कित्याक तो तांचे म्हातारे पिरायेर जल्मल्लो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगलें केल्लें. आपल्या सगळ्या पुतावून बापूय झुजेचो ओगलो मोग करतालो तें पळोवन दुसरे भाव ताका जळटाले आनी ताका ते बरे भाशेन देखोसो करिनासले. सगळे भाव आपल्या बापायचो हिंड चोरूंक शेकें गेल्ले आसता इस्रायलान झुजेक सांगलें, तुजे भाव शेकें हिंडाक घेवन गेल्यात. आयक, हांव तुका तांचे सुरशीं धाडटा. झुजेन म्हटलें, व्हडे कुशेन. म्हणटच झुजे आपल्या भावांचे सोदीक गेलो आनी ते ताका दोतान गांवांत मेळ्ळे. पयस तावन तांणी ताका देखलो आनी तो तांचे सुरशीं पावचे आदींच ताचो जीव काडूंक थारायलें. तांणी एकामेकाक म्हटलें, ओ पळयात, स्वप्नेकार येता, येयात, ताचो प्राण काडुया
आनी खंयचेय एके कोणींत ताका उडोवन आमी मागीर सांगचे एके निश्ठूर मोनजातीन ताका गिरासलो. तेन्ना ताची स्वप्नां खंय पावतात ती पळोवची. पूण हें आयकतूच रुबेनान ताच्या चोपक्यांतलो ताका वाटायलो. ताणें ताका सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. तांच्या चोपक्यांतलो ताका वाटावन परत ताका आपल्या बापायचे स्वाधीन करच्या निमित्तान रुबेनान नव्यान तांकां समजायलें, ताचें रगत वारयनाकात. ह्या अरण्यांत एक खोण आसा, तातूंत ताका उडयात, पूण ताचेर तुमचे हात घालिनाकात. आपले भाव आसले थंय झुजे पावतूच ताचें विविध रंगाचें आंगलें ताणें काडलें आनी ताका धरून एके पाडे बांयंत उडयलो. ती बांय सुकलोली, उदक तातूंत नासलें. मागीर ते जेवणाक बसले. तेन्ना कांय इश्मायली लोक गालात जावन येतालो तो तांणी पळयलो. गोम, पोरमोळ आनी रेजीन उंटांचेर घालून ते इजिप्ताक व्हरताले. जुदान आपल्या बाबांक सांगलें, आमच्या बाबाक जिवो मारून आनी ताच्या रोगतान भिजून आमकां कितें मेळटा? ओदीक बरें, आमी ताका त्या इस्मायलाक विकुया, पूण कांय वायट ताका आमी करचें न्हय. इतलोय जाल्यार तो आमच्या रोगता मासाचो भाव आनी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय मिदियानी वेपारी थंय सरोन वेताले. तांणी ताका एक कोणींतलो वयर काडलो आनी इस्मायलितांक रुपयांच्या 20 नाण्यांक विकलो आनी झुजेक इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतोरें. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जायते फावटी आमी चिंताव ह्यो बायबलाच्यो काणयो पळय आसा, बिब्लिकल स्टोरीज, आनी आमच्या जिविताच्यो काणयो पळय आसा, आवर पर्सनल स्टोरीज, वी थिंक दे आर नॉट रिलेटेड. आमी सोजमतां बायबलान जें कितें घडलां, जें कितें बरयलां तें आदल्या तेंपार, वो त्यो दुसऱ्यांच्यो काणयो. बट इफ यू रियली सी, द बायबल इज सो मच रेलेवंट टू आवर लायव्स. जे आमच्या जिवितांत पळय कितें घडटा तें ऑलरेडी दुसऱ्यांच्याय जिवितांत घडलेलें आसा आनी थोड्यो त्यो काणयो ह्या बायबलार बरयल्ल्यो आसा. आनी ही आयज हांवें काणी वाचल्या, झुजेची काणी, द स्टोरी ऑफ जोझफ, कितली लागू जाता आमच्या जिवितांत. कितलीं जाणां सद्दां बायबल वाचतात? कितल्यांक संवय हा बायबल वाचपाची? आनी भोव करून ओल्ड टेस्टमेंट आदलो करार. हाऊ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विथ द वर्ड ऑफ गॉड? The most important book in the whole world. How many of you are familiar? This book, so-called Bible, is the fastest selling book in the world. No other book sold so many copies like the Bible. कितली जाणां वाचता? हांव सदांच म्हणटा, आमच्या कातोलीक पवित्र सभेन जी गिरेस्तकाय पळय आसा ती आमच्यान मेजूंक जायना. आनी व्हडल्यांतली व्हडली गिरेस्तकाय हें देवाचें उतर. कितलीं जाणां ह्या देवाच्या उतराचो मोग करतात? हाऊ मेनी? व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हांव सदांच म्हणटा, आमच्या जिवितांत प्रॉब्लम आसा, बायबलांत काणयो आसा, तातूंत हिरो आसा, तांच्याय जिवितांत प्रॉब्लम आसले, बट दे कन्सल्टेड गॉड, दे कन्सल्टेड प्रॉफिट्स. देवाक विचारलें, प्रवाद्यांक विचारलें, प्रवाद्यांची बूद घेतली. whom do we consult? Where do we go? म्हणूनच ही काणी, झुजेची काणी, हो जोझफ म्हणटा तो, आतां जायत्या जाणांक नव्या करारांत ह्यो ज्यो काणयो पळय आसा, स्टोरीज पळय आसा नव्या करारांत, त्यो तुमी आयकल्या. आनी जायते फावटी आमी पाद्री आमी चुकता. आमी फकत नव्या करारांत पळय कितें आसा, शुभ वर्तमान कितें आसा ताचेरूच शर्मा कोत्ता. आदल्या करारांत पळय कितें जालां, अनफॉर्च्युनेटली थोड्या पाद्रींक पासून खबर ना. Some priests do not know what to preach about the Old Testament. कित्याक Old Testament मातसो कॉम्प्लिकेट. म्हणटच तुमकां स्टोरी सांगता झुजे, जोझफ.
इस्रायल ताच्या बापायचें नाव. कन्फ्यूज जायनाका. This Israel is the name of a person, not the name of a place. We are talking about Joseph's father Israel. आता कोणाक खबर आसा इस्रायल ह्या दादल्याक कितलीं भुरगीं आसलीं? कोणें म्हणलें तें 12 चलया 11. करेक्ट. इस्रायलाक 12 भुरगीं. 12 भुरगीं. आतां कितें आहा? वी आर इन 2021. इस्रायलाची काणी सुमार 3,000 3,500 वर्सां फाटीं. 3,500 years back. आनी तेन्ना समाज दुसरो आसलो. आनी समाजान लोक पळय काजार जाता जियेता दुसरेच भाशेन आसले. It's after coming of Christ everything changed. म्हणटोच इस्रायलाक त्या टायमार अब्राहमाक आनी किंग दाविदाक आनी किंग सोलोमन न्हूच आपली वस्तुरी आसली, his own wife, but they also had other concubines. दुसऱ्यो बायलो आसल्यो. त्या समाजान चलताले, ते कायद्या प्रमाणे चलताले, तातूंत पातोक नासले. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येता सगळें जिवीत बदलता. तांचो कल्चर, तांचें चिंतप, तांचो समाज, तांचो लायफस्टायल सगळें बदलता. म्हणटोच इस्रायलाक 2 बायलो आसल्यो आनी ह्या बायलां आनी कोंकबाय सगळीं भुरगीं धरून 12 भुरगीं. सो दे वर एक्चुअली हाफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ ईच अदर. आनी ह्या 12 मध्ये जुजेचो नंबर खंयचो? 12 मध्ये 11वो. He was the 11th child of Isaac. 11th child. जेन्ना जोसेफाची आवय रेचल अनेक पावट गोरबेस जाता, प्रेग्नंट जाता. बायबलारूच सांगता डिलिव्हरी जावन कसलो तरी प्रॉब्लेम जालो, कसलें तरी सिकनेस जालें, भुरगो जालो. भुरग्याक इस्रायलान नांव घातलें बेंजामीन म्हणून. दॅट इज वाय द मिनींग ऑफ बेंजामीन इज द यंगेस्ट वन. आनी बेंजामीन ल्हानूच आसतना, दुदाचोच आसतना रेचल ताची माय मरोन वेता. So the first shock Joseph receives is the shock of losing his mother at a very young age. भुरगो ल्हान तो जुजे, माय मोत्ता, आनी दुसरोय भाव जालोलो तोय मोत्ता. प्रितीच्या भोवणेनो, आमच्याय जिवितान आमी कितल्या जाणांच्यो काणयो आयकल्या. कितल्यो आवयो डिलिव्हरी टायम डिलिव्हरी जावन मरोन गेल्या. कितलीं भुरगीं ल्हानूच आसतना आवय मरोन गेल्या. A kind of rejection the child feels the moment he or she is born in this world. आनी भुरगो वाडटा, बापूयचो मोग आसा, शेपाय शामायांचो मोग आसा, दुसऱ्यांचो मोग आसा, but the child misses the love and care and affection only a mother can give. एका भुरग्याच्या जिवितान आवय ना जाल्यार जिवीत एम्प्टी. बापूय ना जाल्यार he can manage, but a child cannot manage without the love of the mother. म्हणूच पळया हो जुजे, मायंचो मोग ना. म्हणूच कितें आता इस्रायल ताचो बापूय ह्या भुरग्याचो सुबेज मोग कोत्ता. सुबेज मोग कोत्ता. आतां प्रॉब्लेम न्हू, वय ना. कसलो प्रॉब्लेम? तुमकां भुरगीं आहा न्हू, तुमकां तर 2-3 भुरगीं आहा. हम दो हमारे 4-5, आय डू नॉट नो. तुमकां भुरगीं आहा जाल्यार एका भुरग्याचो सुबेज मोग करी जाल्यार दुसऱ्या भुरग्याक कितें जाता? So this is a sin of favoritism. Sin of favoritism. म्हणून जुजेक दुसरे भाव आसा, आनीक 10 भाव आसात, आनी हे 10 भाव पळयता तांचो बापूय ह्या जुजेचो सुबेज मोग कोत्ता. सुबेज मोग कोत्ता. And how do they see and observe? त्या टायमार it was hierarchy. शेपाय, पाय,
व्हडलो पूत मालवोत फर्स्ट बॉर्न ही बेसांवां पुर्वजांची पयल्या पुताक मेवताली. ह्या 11 पुतां मदें व्हडलो मालवोत पयलो पूत जावन आसा रुबन. रुबन ताचो भाव, तो व्हडलो. ह्या 12 भुरग्यां मदें रुबन म्हणटा तो व्हडलो. म्हणून रुबनान पातक केल्लें. पातक केल्लें. कसलें पातक? You know, Bible is full of good stories and bad stories. Good stories and bad stories. And therefore it is said in English, God can write straight on crooked lines. ह्यो काणयो कितल्योय वायट जावं, कितल्योय बॅड जावं, कितल्योय दट्टी जावं, शेकी शेवट देव कोत्ता. ओ रुबेन म्हणटा तो आपल्याच पायच्यो दुसऱ्यो बायल्यो पळय आसल्यो कोंकुबायन्स आमी म्हणटा, ताच्या एकल्या कडेन न्हिदलो पातक आदारलें. आनी हे पातक आदारलें देखून इस्रायलान ताच्या बापायन ताका फावो तें बेसांव, पुर्वजाचें बेसांव, वडिलाचें बेसांव दिवंक ना. So he gave it to Joseph, the firstborn of Rachel, his second wife. And what was the symbol of that blessing? The coat. Special coat. म्हणटच तो कोट, कलरफुल स्पेशल कोट काडून तो जुजेक दिता. जुजे कुशाल जाता, कोट घालता, सोगल्याक भोंवता, दुसरे जेलस जातात. दुसरे भाव जेलस जातात. Already there was a seed of jealousy in their hearts. Already. Now with this blessing of coat, the dislike has turned into hatred. ते आनी ताका भाव म्हणून पळयना. ते फकत योजिता ताका जिबेशी मारूंक. I always say, jealousy is a cancer of your heart. Jealousy can corrupt your mind. जो मनीस नाटकायेन कुसकेपणान जियेता न्हू, ताचें मन कुसलेलें. आनी एक पाट मन कुसलें म्हणटोच भाव भयण एकामेका वळखनात. एकामेका वळखनात. आनी ताकाच लागून घरान मर्डरी कित्याक जाता, किरमी कित्याक जाता. आनी इट्स अ शेम if a Christian is involved in a murder. It's a shame. जेजू आमची पातकां धुवन काडून कुर्सार मोत्ता आनी आमी किरम्या जातात. It's a shame. It is also a shame that a Christian is involved in rapes. It's a shame. देवाचें बेसांव केन्नाच आसना. हांवें आतां सांगला रुबेनाची स्टोरी. प्रितीच्या भोवणीनो, जायते पावटी आयज आधुनीक काळार घडये ही मॉडर्न पेरंट्स पळय आसा, आय हॅव ऑब्जर्वड नॉर्मली ती भुरग्यांची इक्वल मोग कोत्ता. पूण आदल्या तेंपार तशें नासलें. आदलो तेंप, आदली आवय बापूय शेपाय शेमाय चड मोग कोत्ताली कोणाची? चेड्याची. चोडवाची ना. चेड्याक जाल्यार बरी शिकयतात, चोडवाक फकत एसीसी लगून शिकयताली. घरातोर बरें नुस्तें हाडलें वा मासाचे कुडके व्हडले हाडले, मोठे मोठे नुस्तें चेड्याक, चोडवाक शिंपडेचो कुडको. वय वो ना सारकें? बर्थडे जाली ओ कसली क्रिसमस पार्टी जाली ओ न्यू इयर और इस्टर ओ काजार, फेवरेट पळय त्या भुरग्याक न्यू ड्रेस. आनी ज्या भुरग्यांक तुमी मोग करिनात ताका सेकंड हँड क्लोथ्स. जायते जाण जायत्यो काणयो हांवें आयकल्या. एकली बायल म्हणटाली ती काजार जाल्या, शी मस्ट बी 30-40 years नाव. ती म्हणटाली, फादर म्हजी माय म्हज्या भयणीक आनी म्हज्या भावांक न्यू ड्रेस, पुणून म्हाका तांची ड्रेसां हांव घालून मिसाक येता, काजराक येता. ओल्डन डेज. वय वो ना. आनी जेन्ना आमी विजीट करूंक वेता, दोळ्यांनी बसून पळयता द ट्रिटमेंट द पेरंट्स गिव टू द चिल्ड्रन.
एक भुरगो तर बरो शिंकोत जाल्यार आवय बापूय ताचो बरो मोग कोत्ता, दुसरो भुरगो फेल जाय जाल्यार खबर. वय वो ना? From the birth, we experience rejection. पयले सुवातेर आवय बापूय हे रिजेक्शन म्हणटा तें नाकारतात आमी म्हणटा तें आपुणूच फॅमिलीन स्टार्ट करतात. And then what happens? Imagine, ह्यो तरी हांवें सांगले त्यो बारीक बारीक वस्तू. There are other serious stories about parents abandoning the children. हांव जायते पावटी आतां पॅन्डेमिकाक लागून गोंया उरला, नाजाल्यार आख्या इंडियेक रेतीर दिवंक टॉक्स दिवंक सेमिनार दिवंक भोंवतालो, आनी म्हाका संवय आसा वयता त्या जाग्यार न्यूज पेपर वाचूंक. आनी बॉम्बे हांव प्रिचिंगाक गेल्लो तेन्ना न्यूज पेपराचेर बॉम्बे मुंबय मिरर म्हाका उगडास अजून आसा, आनी हांव वयता थिंगासोर वाचता आसतना ही सगळीं पेपरां कटींग करून म्हज्या फायलीन आसा. पुलिसाची जीप रस्त्यार वेताली आनी रस्त्यार वेता आसतना तांच्या कानार पडटा ल्हानशें भुरगें रडटा पळय तें. जायत घडये पवित्र आत्म्यान तांकां सुचोयले, तांच्या कानार तो आवाज घातलो, तांणी जीप थांबयली आनी आवाज येता थंयसर वचून पडत जाल्यार थिंगासोर सायडीक आसा एक डस्टबीन, आवाज येता डस्टबिनान भितर. न्यूली बॉर्न बेबी अबॅन्डन इन द डस्टबीन. भुरगें जाता थिंगासोरूच आसा, भुरग्याच्या कुडीचेर रोग वता आसा आनी त्या रोगताक लागून त्या डस्टबिनान मुयो भुरग्याक खाताल्यो आनी त्या दुखीन भुरगें रडटा. संवसारान येता थिंगासोरूच आसा आवय बापायन ताका रिजेक्ट केलें. I have so many stories about parents abandoning their babies. कोण डस्टबिनान उडयता, कोण रेल्वे स्टेशनाचेर सोडटा, कोण टॉयलेटीच्या कोमोडान घालता. Can you imagine? Can you imagine how corrupt our mind is and how dirty our mind is? एक आवय कशें एक आवय घडटा आपल्या भुरग्याक कशें सांडून वचोंक, आनी देवाच्या कृपेन तें भुरगें तर साल्वार जालें, वाडलें. You sit with the child and listen to the stories of feelings. एका भुरग्याक कितें भोगतना जायत. एक अनाथ भुरगें सदांच जाता, फादर म्हज्या माय पायन म्हाका सांडलें कित्याक? कित्याक? What answer are you going to give? What answer are you going to give? आमची ऑर्फनेजीस पळय आसात, नॉदोर मारात, केन्नाय विजीट करा, तांच्यो काणयो आयकात. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फादर म्हजी चूक कितें? म्हाका माय पायन कित्याक सांडली? That's the first thing. We have no answers. We have no answers. आनी दुसरें आनी स्टील वर्स म्हणटा ती थोडी आवय बापूय देवाचे कृपेन ऑर्फनेजीन वचोन भुरग्यांक एडॉप्ट करता. It's a beautiful thing. If a child is not born in your womb, at least a child is born in your heart. And that's a beautiful thing. But there is also other side to it. थोडी आवय बापूय भुरग्यांक एडॉप्ट करतात, बरो कुयदाद घेतात, बरो परामर्श करतात. दुसरी आवय बापूय भुरग्यांक एडॉप्ट करता आपल्या जाणटेपणार तांकां शिरविदर करूंक. तांकां शिंकोप ना, तांच्या नांवार दुडू ना, तांच्या नांवार घर ना, तांच्या फुडाराक कांय सेक्युरिटी ना. आनी आमची दुसरी बाबा भयणां पळय आसात ती मागीर खेणटात, पोसकें पोसकें पोसको. मनशाक म्हणटा तो वालोर ना. जरी तर जिवीत देवालें दान जाल्यार ह्या जिविताक वालोर ना. Parents, whoever they may be, are only instruments to bring life here on earth. पण जिवीत जावन आसा देवालें दान. जरी तर तूं एका मनशाक तूं ओकमान कोत्ता आनी खेणटा, पोसकें, अशें तशें,
तांचो बॅकग्राऊंड वयर काडूंक आनी आदलें वयर काडूंक यू आर इन्सल्टिंग द गिवर ऑफ लायफ. हाऊ सॅड इट इज. वेर इज अवर ह्युमॅनिटी? वेर इज अ प्रॉपर थिंकिंग? आयज काल सगळें कन्विनियंट जालां. वी ओन्ली थिंक अबाउट अ कन्विनियन्स, वी डोंट थिंक अबाउट प्रिन्सिपल्स. पळयात हिंगासर हांवें ही झुजेची स्टोरी वाचल्या. भुरगे जेलसी जालेत. जेलसी जावन ते आतां चिंतात ह्या ताच्या भावाक जिवेशी मारू. एका मनशाच्या मोनान सोयतानान कानान घातले जिवेशी मारूंक. 10 जाण आसात, 10 भाव ते. एकल्याच्याय मनान येवंक ना बाबा तो म्हजो भाव, रगताचे रगत, आमच्याच कुटुंबांतलो. कोणाच्याच मनान येवंक ना. हाऊ डीड ऑल ऑफ देम एग्री टू किल हिम? हाऊ? आमच्याय फॅमिलीनी बाटा बेसांक लागून झगडीं जाता. We fight as if we paid, we earned, we worked for it. जोरी तोर आवय बापूय तुमकां बाटा बेसां दिता, जोरी आवय बापायचे शेमायचे भांगार जावं दुडू जावं तुमकां मेवता, देवाक आर्गां दिया, यू आर गेटिंग फ्री. इट्स नॉट योर्स. कायदो म्हणटा कायद्यान तुमकां येता, बट इट डज नॉट बिलोंग टू यू. त्या आवय बापायच्या कोश्टांचे, शेपाय शेमायच्या कोश्टांचे तांणी कोश्ट केले, सॅक्रिफायस केलो, त्याग केलो देखून भुरग्यांक रेडीमेड मेवता. आनी भुरगीं झगडीं. हे म्हजें रायट. फ्रॉम वेर डू यू गेट दॅट रायट? अँड हू गिव्स यू दॅट रायट? आनी ह्या बाटा बेसांक लागून फॅमिलीन कितली फूट. हांव म्हणटा कुटुंबान एकल्याक पासून गिन्यान ना. एकल्या पासून गिन्यान सोद कितें तें पळोवंक. खंयचो रस्तो धरूंक जाय तो एकल्याक पासून मनान येना. वाय लायक दॅट? हे भुरगे हे आतां थोरणाटे आपल्या भावाचो जीव काडूंक सोदता आनी ते एका खोंडान घालतात. ती बांय, पाडेल्ली बांय, आनी त्या बांयंत उदक ना. जस्ट इमॅजिन. हे झुजेक दोत्तात आनी झुजे त्या टायमार सुमार 17 वर्सांचो भुरगो. बायबलार बरयलेलें आसा, द फर्स्ट वर्स, 17 years. 17 वर्सांचो भुरग्याक धरून बांयन उडयतात. तुमकां कितें दिसता ताका सुशेगाद ताणी देंवयलो म्हूण? ताका दूख जातलें, तेजी आडां मोडटलीं, हात पांय मोडटले म्हणून सुशेगाद देंवयलो म्हणून? लोटून उडयलो आसतलो. मोर म्हणून लोटून उडयलो आसतलो. आतां लोटून उडयलो बरो आहा, तो त्या बांयन पडलो, देवाक आर्गान तो मरोंक ना. नेक्स्ट वर्स सेज, बांयंत उडयल्या उपरांत थंयसर बरयलेलें आसा, द नेक्स्ट वर्स सेज, ताका बांयंत उडयल्या उपरांत ते सगळे बसले जेवपाक. हाऊ कॅन यू ईट इन दिस सिच्युएशन? तूं तुज्या भावाचो, तुज्या रक्ताचो जीव काडटा, तूं मर्डर प्लॅन करता आनी थिंगासर बसून जेवता. हाऊ टेरिबल इज दॅट? फाटल्या दिसांनी एकलो दादलो येलो म्हाका मेळ्ळो. फादर म्हणूंक लागलो, हांवें न्यू बिझनस ओपन केला, यो आनी बेसांव घाल. हांवें म्हणलें ओके येता. मागीर म्हणूंक फादर पयलो येवंक जायनासलो, मातसो बिजी उरलो आनी काल येवंक सोदतालो, पूण काल म्हज्या फॅमिलीन कोण मेला. काल म्हज्या फॅमिलीन कोण मेला. काल फॅमिलीचो मेंबर मोत्ता थिंगासर आसा. दुसरे दिसा हो येता बिझनस करूंक. मातूय खुशी आसना? फॅमिलीन मेंबर मेले जाल्यार मातूय दूख लागना? हो टायम बिझनस करपाचो? वेर आर प्रायोरिटीज? वेर इज अवर ह्युमॅनिटी? वेर इज अवर रायट थिंकिंग?
Where is that compassion? कितें जालां ह्या संवसाराक? कितें जालां? कोणी तरी म्हणटलो म्हज्या फॅमिलीन मरण आसा, दूख आसा, हे बिझनस पोस्टपोन करतलो, फुडल्या सुमारान फुडल्या म्हयन्यान दवरतलो, इनॉग्रेशन आतां करचो ना, ब्लेसिंग आतां करचो ना, मागीर करचो ना. हो वेळ हांवें म्हज्या फॅमिलीक दिवंक जाय. कितें जालें ह्या संवसाराक? हे भाव आपल्या भावाक त्या हितून बायेंत उडयता आनी थिंगासर भायर सायडीक जेवण करतात. हाऊ टेरिबल नो. You see, we experience rejection everywhere. Everywhere. And it's so difficult to accept this rejection. So difficult. And it is becoming difficult, especially when you are a good person and when you are innocent. Zuze, Bible म्हणटा बरो भुरगो आसलो. बरो भुरगो. मोनान कांयच वायट ना, काळजान कांयच वायट ना, दुसऱ्यांचे वायट चिंतिना, दुसऱ्यांचे कांय उलयना. तो आपल्या संवसारान आसा. बायबल म्हणटा तो स्वप्नेतालो. He had 2 dreams. He had 2 dreams. And he was so happy. The problem is, the moment you are happy, दुसरे डिस्टर्ब जाता. वयवो ना? वयवो ना? तूं तर खुशाल रावशी आनी सगळें तुज्या जिवितांत बरें चलता आनी तुज्या जिवितांत दूख ना, तूं आस्तें तोंड दाखयता, दुसऱ्यांक नाटकाय जाता. दुसऱ्यांक नाटकाय जाता. आनी आमच्या गोंयांत आख्खो संवसार आमकां पाचारता. कितें म्हणून? कितें म्हणून? आख्खो संवसार आमकां पाचारता. कितें म्हणून? कुल्ल्यो. कुल्ल्यो. कुल्ल्यो शेकशेक खावपाक बरें लागता, पूण कुल्ल्यांची मेंटॅलिटी कित्याक? कोण तर वयर सोता, कोण कुशाल आसा, कोण कितें करता, सपोर्ट दिया, आमचो तेंको दिवया, बरें उतर दिवया, हातबोट घालून ताका वयर काडया. सकला कित्याक उडयतात? आय डोंट अंडरस्टँड दिस मेंटॅलिटी. लोकांच मध्ये न्हू, पाद्री मध्ये सेम स्टोरी. डोंट थिंक आवर प्रिस्ट आर सेंट्स. कोण एक बरो पाद्री बरें काम करी जाल्यार ओडलो ताका सगला, केलो ट्रान्सफर. When this mentality, selfish human mentality will disappear. आनी हांवें सांगलां ते भाशेन, जेन्ना ह्या संवसारांत मनीस बरो आसता, इनोसेंट आसता, ताचो फायदो लोक सुबेज घेता. ताचो फायदो लोक सुबेज घेता. एकली वस्तोरी म्हाका सांगताली. फादर म्हणटा, जिवीत भर हांव माय पायक रेस्पेद दिवन आयलां. खरेंच वडिलांक रेस्पेद दिवंक जाय, वडिलांक मान दिवंक जाय, वडिलांक आमी सॅल्यूट करूंक जाय. तें सगळें बरें आहा, तें आमी केन्ना उणें करचें न्हू. पूण वडिलांची पातकां सुबेज जातोच मागीर कितें करपाचें? मागीर कितें करपाचें? जोरी तर वडील आपल्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक नाती नातरांक रेस्पेद मान दिवंक नकळो, मागीर कितें करपाचें? फादर तूं म्हाका सांग, म्हज्या मायन अशें अशें केलें, हांवें कितें करपाचें? ही बायल मायेच्या पोटान आसतना मायन जाय तें ट्राय केलें एबॉर्शन करूंक. Abortion करो. The movement life is conceived in the stomach, there is already a rejection. Avui bapui nakarta den burge naka. Can you imagine? When the mother is pregnant, ji bhavna, ji feelings poi awek yeta ani zata, all those feelings are passed on to the child in the stomach. All the feelings. Therefore, it's so very important when the mother is pregnant, the 9 months should be happy months. म्हणून ही बायल म्हाका सांगता, मायन वही पोटांत आसतना एबॉर्शन करूंक जाय त्यो वस्तू केल्यो, पूण देवान तो जीव राखलो. एबॉर्शन जावंक ना. देवा कारगा. The next problem.
भुरगें जालें, संवसारान भितर सरलें, मायन ह्या भुरग्याचो, ह्या चेडवाचो केन्नाच मोग करूंक ना. केन्नाच मोग करूंक ना. 4-5 भुरगीं त्या फामिलीन सगल्या दुसऱ्या भुरग्यांचो मोग करताले, पूण ह्याच चेडवाक हेट करताले. कित्याक म्हणून देव जाणा. आनी पाय जायत्या फावट्यान म्हणटा, दादल्यान म्हणटा तें आपलें दादलेपण सांबाळूंक जाय. जरी तो दादल्याक घरान अधिकार ना आनी आपलें दादलेपण सांबाळिना, मागीर ह्यो बायल्यो माथ्यार बसता, रॉंग डिसिजन घेवंक पावता. ह्या दादल्यान त्या बायलेक स्टॉप करूंक ना एबॉर्शन करूंक. सारको रस्तो, स्वताचो रस्तो, देवाचो रस्तो, त्या दादल्याचो कायदो आसलो बायलेक शिकोवंक करूंक ना. आनी मागीर भुरगें जल्माक येयलें म्हणटोच एटलिस्ट करेक्ट युअर मिस्टेक जावंक ना. ताकाच लागून म्हणटा, आवय बापूय फेवरिटिजम करता, भुरग्यांक कितें भोगचें ना. भुरग्यांक कितें भोगचें ना. हें चेडूं वाडलें, तशेंच वाडलें. वाडटा आसतना ही आवय दुसऱ्या भुरग्यांक बरीं ड्रेसां, बरें जेवण आकासोर सांडलेलें उरलेलें. फादर, म्हजो गुन्यांव कसलो? म्हजी आवय म्हाका अशी ट्रिटमेंट कित्याक दिता? हांवें कितें वायट केलां? आतां हें चेडूं व्हडलें जालें, लग्न जालें, सगलें बरें आहा. आजून पासून ही आवय ह्या चेडवाचो मोग करिना. तरी आसतना हें चेडूं आपलो कायदो म्हणून आवय बापायक भेट दिता. दुयेंत आसतना हॉस्पिटलान वता, हॉस्पिटलान तांच्या बरोबर रावता. दुसरीं भुरगीं हॉस्पिटलान रावनात. जी आवय बापूय एक्स्ट्रा मोग करतालीं ती भुरगीं हॉस्पिटलान रावनात. आनी ही आवय ह्या चेडवाक हेट करताली. हें चेडूं देवान दिल्लो कायदो भुरग्यांचो म्हणून हॉस्पिटलान रावन सगलो केअर घेता. जरी तर आवय बापायक आनी वडिलांक मान आनी रेस्पेक्ट जाय जाल्यार यू ऑल्सो हॅव टू बिहेव प्रॉपरली. यू ऑल्सो हॅव टू बिहेव वेल. दुसऱ्यांकूय मान आनी रेस्पेक्ट दिवंक फावो. एक वस्तूरी म्हणटा, फादर हांव काजार जावन फोंडान पडलें. म्हणलें कितें जालां? म्हजो घोव म्हाका फोर्स करता दुसऱ्या दादल्या बरोबर न्हिदोंक. येदे व्हडली लॉज, येदे व्हडली लॉज. आनी वसली चिंतना एका दादल्याच्या मनशान कशी येता म्हाका कांय समजना. हाऊ कॅन यू मेक युअर ओन वायफ फोर्स टू स्लीप विथ अदर्स? हाऊ इट इज पॉसिबल? अनलेस युअर माइंड इज करप्ट, your heart is corrupt, your mind and heart is dirty, you're filled with satanic influence. How it is possible? ते बाबडे देवाच्या भिरांतीन आनी समाजाच्या लोजेक लागून त्या दादल्या बरोबर रावता. आनी कोणी जाल्यार सोडून वेताल्लो, कोणी जाल्यार सोडून वेताल्लो. हो दादलो सांगता इट इज नॉर्मल. युरोपाक कोत्तात, अमेरिकाक कोत्तात, आमच्याय गोंया आमी करुया. इट इज नॉर्मल. You are marrying somebody and your own husband is rejecting you, treating you like a tissue paper. असल्यो स्टोरी कितल्योच आसात, कितल्योच आसात. प्रितीशा बाबणेनो, you see, at every stage of our life, there is rejection. There is rejection. मातेवाच्या वांजेलान Matthew chapter 21 verses 33 to 46. Matthew 21, 33 to 46. हिंगासोर आमी आयकलां स्टोरी एका मोळ्याची, दाकांचो मोळो, विनयार्ड. आनी आमकां स्टोरी सांगता, पयलो एकल्या सुपरवायझराक धाडलो. एक कुलवाड्यांनी टॅनंट्स पळय आसा ते भाड्याक काम करताले, ते ताका दोतात, एकल्याक फातरांनी मारतात. दुसऱ्याक धाडलो, ताका आनीक मोळ्यांतलो भायर व्हरोन उडयलो. तिसऱ्याक धाडलो, ताकाय तसो ट्रिटमेंट. फायनली हो कोण ओनर पळय आसा ह्या मोळ्याचो, तो आपल्या एकल्याच चेड्याक धाडटा. आनी त्या चेड्याक ताका दायज आसा म्हणून, इनहेरिटन्स रायट आसा म्हणून ताका दुखतात, जिवेशी मारतात. इट इज अ स्टोरी ऑफ जीसस क्रायस्ट. सर्वेस्पोर देव जाण आसा ह्या मोळ्याचो ओनर.
आनी हो मोडलो जाण आसा इस्रायल पोरजा आनी देव प्रवादी धाडीत आसा बाबा तुमच्या जिविताची नोसोरणी करात जिविताची नोसोरणी करिना दोत्तात मारतात प्रितीच्या भावन जेजू ह्या संवसारांत आयलो जेजू ह्या संवसारांत आयलो and the moment he is come there is rejection दोनी आनी सोमी तो रोचणार तो पूण एक गोर ना प्रसूत जावंक rejected right from his birth he experiences rejection आनी जेन्ना डिलिव्हरी जाली बर्थडे जाली म्हणटा आमी एके भाशेन म्हणटा बर्थडे जेजूची जाली न्यूज सगल्यांक पावलो हेरोड उठलो ह्या भुरग्याक जिवेशी मारूंक कसलें पाप बाळका जेजून केलां कसलें पाप he was just a small baby how can a small baby harm you आनी हेरोड सैनिकांक धाडटा जिवेशी मारूंक 2 वर्सांच्या भुरग्यां सकला यू सी द रिजेक्शन आनी मागीर आपलोच गांव सोडून इजिप्ताक धांवतात टुमॉरो वी आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन दॅट थर्ड सॉरो ऑफ मदर मेरी दॅट इज लॉस्ट चाइल्ड बीइंग लॉस्ट इन द टेम्पल लास्ट सॅटर्डे वी सॉ गोइंग टू इजिप्ट यू सी द रिजेक्शन ताचोच लोक ताचोच गांव ताका थंयसर रावोंक दिना आनी मागीर व्हडलो जातोच आपले मिसांव सुरू जातच जस्ट इमॅजिन पाम संडे हालेलुया हालेलुया जीसस द किंग ऑफ द ज्यूज हालेलुया म्हणून ताका बोब मारली आनी लोकांनी आपली आंगोस्त्रां घालून रस्त्यार घालून ताच्या वयर चलून तो गेलो लायक अ किंग ऑन अ डॉंकी सातूच दीस तोच लोक मागीर जेजूक म्हणटा क्रुसिफाय हिम ताका कुर्सार मार हो समाज पळय आसा न्हू हो लोक पळय आसा न्हू केन्ना गुंवतलो केन्ना चेंज जातलो तें सांगोंक जायना स्पेशली इन पॉलिटिक्स यू नेवर नो कोण चोडटा कोण देंवता कोण जिखता कोण शेणटा सांगूंक जायना पब्लिक इज फिकल माइंडेड म्हणजे रोखडेच चेंज जातात एका टायमार एका दिसा तुम्ही जेजूक सारको वयर काडटा ताका वाकाणटा ताची वडवीक कोत्ता ताची तूस कोत्ता आनी 7 दिसां भितर ताका कुर्सार मारतात तुमी 7 दिसां भितर अशेंच कितें घडटा आमच्याय कुटुंबांनी न्हू लग्न जावच्या पयलीं आवय चेडो बरो चेडूं बरें शिगुणांनी बोल्लेलें अशें कोत्ता इतलें शिंकलां तसलें आवय 6 म्हयने जाता थिंगा मागीर कुर्सार मार प्रितीच्या भावंडो आमच्या जिवितांत आमी सगळीं रिजेक्शन एक्सपिरियन्स कोत्ता अनुभवता आनी दूख केलें म्हणटोच कोणाक सांगपाचें नो दूख केलें म्हण कोणाक सांगपाचें दुसऱ्यांक सांगूंक जाता दुसऱ्यांक सिक्रेट सांगूंक जाता पर्र करून वाऱ्यार पडटा मोस्टली पीपल कम इदर टुवर्ड्स प्रिस्ट ओ sit in prayer before the blessed sacrament no इतले फोन कॉल येता फादर मातसो उलोवंक जाय मातसो फादर कावन्सिलींग कोत्ता और यू सिट बिफोर द ब्लेस्ड सॅक्रमेंट आनी आमचे सगळे उस्कार आमची सगळी दूख आमची सगळी कोंती आमी जेजूक सांगता आनी कोणाक सांगतले हांव हे मनांत धरून आमी गीत घेवया आंगा वासांव सोमया देवाक आमी सांगुया सायबा ही आमचें दूख ही आमची पेन Let's all stand. उबी रावन and गीत घेवया आंगा वासांव so long,
जीवितान तुझे रूप सुद्धा सोगले शोकते तुझी सेवा कोता अंगा हवासा अंगा हवासा सोम्या अंगा hawasa somia anga hawasa somia anga hawasa umau so so wanda dumu so be konda Santau, tu carga vida, soglia civitan, tu ceru sutta, sogle shokte, tu ci seva kota, anga hawasa, soglia Santau, tu carga vida. Soglia civitan, tuझे रूप सुद्धा सोगले शोकते तुझी सेवा कोता अंगा हवासा अंगा हवासा सोमिया अंगा हवासा सोमिया साहेबा आवांगा साव तुझ्या मुखारा वासाव सगळे म्हजे दुख तुझ्या मुखारा घालताव सगळे म्हजे कोस्ट सगळे म्हजे सफरिंग सगळे म्हजे आटे बिटे साहेबा तू जाणाय तुका सगळे म्हजे सिक्रेटां सांगता वय साहेबा म्हज्या जिवितान जायते दुख आयलां जी मनशां म्हाका सपोर्ट करपाची जी मनशां म्हाका आदार दिवपाची जी मनशां म्हाका पावपाची तीच मनशां साहेबा म्हजो घात घेतात कितें करचें तें म्हाका सजमना खंयचो रस्तो धरचो तो म्हाका सायबना सायबा तुवें ह्या संवसारांत जियेत आसतना असलेंच दूख तुवें अणभवलें असलेंच रिजेक्शन तुवें अणभवलें तुवें रोडलोय आनी तुवें बापा लागीं मागलें जाता जाल्यार ही खाल्स ही पात्र पयस करून आमी तशेंच मागता सायबा आमच्या जिवितांत जें दूख पळय येता जी खाल्स येता जे पात्र पयस कर सायबा जायते पावटी आमकडेन घडोना हे सफरिंग हे दूख ही बोट थांडूंक ह्या जिविताचे थारू थांडूंक आमकडेन घडोना आमी पडटाव आमी रडटाव सायबा तूं आमकां पाव बसुया हाउ डू यू फेस the person who is going to betray you? How do you face a person who is going to harm you? तू जाणाय वो मनीस तुझ्या जिवितांत दूख हाडटलो तू जाणाय वो मनीस वाऱ्या तुज्यो खबरो करता तू जाणाय वो मनीस तुका सकला उडोवंक सोदता यू नो आनी जेन्ना वो मनीस तुज्या मुखार समकारा येता हाउ डू यू फेस 3 वर्सां हे 12 शीस जेजूच्या बरोबर रावले भोवले जेवले पियेले एकलो नाकारता पेद्रू शी हांव जेजूक वळखूच ना हांव ताच्या बरोबर भोंवकूच ना हांव ताका मेळोंकूच ना इमॅजिन युअर फ्रेंड or your neighbor saying like that, I don't know you. How will you feel? After spending 3 years together, he's denying that he doesn't know Jesus.
How do you feel? जी मनशां तुका बास दिता, प्रॉमिस कोत्ता, तूं भिये नाका. सुखान तोशें दिकान हांव तुज्या सांगात आसतलों. तूं भिये नाका. कितें जाय जाल्यार तूं म्हाका सांग. But when the real time comes, such persons are not there. Markaचो Evangel, Avesmor 14 and 15. पेद्रू जेजूक म्हणटा, शी, तुका कोण मारचो ना. हांव आसा. As long as I am there, I will see that I will support you. And जेजू म्हणटा, पेद्रू, कोंबो सात घालच्या आदी 3 पाटी तूं म्हाका नाकारतलो. How do you face such people? एकलो जेजूक नाकारता, दुसरो घातकी जाता. आणि जुदास त्या सैनिकांक घेवन येवन खुंयच्या तोंडान त्या जेजूक उमाव दिता. The kiss of Judas. It's famous in the world, the expression, kiss of Judas. घातकी मनीस येता, तुका हात दिता, वेंग मारता. You know that this man is betrayer. How do you face? It's so very difficult, no? So very difficult. आमचो घात कोण घेता? बायलो मनीस घेयना, आमच्याच गोऱ्यांत रावतले मनीस घात घेतात. वय वो ना? एक आवय बापूय भुरग्यांचो घात घेता. एबॉर्शन जावन दुसऱ्यो वस्तू जावन भुरग्यांक सोडून येतात. वाडलेलीं भुरगीं आसा, घोव आनी कोणाक घेवना, बायलेक भुरग्यांक सांडून गेलीं, घात जालो. भुरगीं आवय बापायक घात दितात. आवय बापूय जिवीतभर साक्रिफायस करून, त्याग करून, आपल्या पोटाक उणें करून भुरग्यांक शिकयता, वाडयता. भुरगीं मागीर घे टिकेट काडली, लंडन गेली, अमेरिका गेली, माय बायचें पडलें. आजुलान वसात, ओल्ड एज होम पळय आसात, तांच्यो काणयो आयकात. फादर, सगळें म्हजें जिवीत हांवें भुरग्यां खातीर केलें, आतां पळय हांव आजुलान आसा. कसलें वायट हांवें केलां, खुंयसर हांव चुकलां. कोणी घात घेतलो? भुरग्यांनी घात घेतलो. मोगान पडली, काजार जाली, दादलो गेलो आनी कोणाक घेवन पावलो. काजरा दिसा, लग्ना दिसा व्हंकल नाच जाली. असल्यो स्टोरी आमी आयकल्या. How do you face such people? How do you? एकली बायल म्हणूंक लागली, फादर म्हाका भिरांत आयल्या. हांवें म्हणलें कित्याक? ना फादर, जॅम पडना, सगळी कूड कितें जाता, आय कांट अंडरस्टँड. दोतोरा कडेन गेली, दोतोर म्हणटा देर इज नो प्रॉब्लम. पूण जॅम पडना, सगळें प्रॉब्लम, प्रेशर चडला, कितें जाला? प्रॉब्लम कितें? घोव येता. बोटीलो घोव गोंया येता. आनी घोव येता म्हणून बायलेक आतां सुसेग ना. कित्याक? नाका जालेल्यो वस्तू घोव बायलेचेर कोत्ता. नाका जालेल्यो वस्तू. The things you cannot imagine, I cannot tell here. How do you face such people? ताकाच लागून म्हणटा, जे मनीस आमकां आदार दिवपाक जाय, जे मनीस आमकां पावपाक जाय, जे मनीस आमकां सपोर्ट करूंक जाय आनी आमकां वयर काडूंक जाय, तेच आमकां चेपून दवरता, फोंडान घालता. हाऊ डू यू फेस देम? द किस ऑफ जुडास. ताकाच लागून गेत्सेमनी मागणें कोत्ता आसतना जेजू रोडलो, बापा तुका पदवी आसा, तुज्या लागीं घोडटा, हें पात्र पयस कोर. पात्र पयस, मोकडेच्या लागीं घोडचें ना, मोकडें जावचें ना, हें पयस कोर. पूण आनीक दुसरी वाट ना, दुसरो रस्तो ना जाल्यार तुजी खुशी करूंक हांव रेडी आसा. How many women cry today, Lord, if it is your will, I don't want this marriage. I don't want this husband. And some men are crying, I don't want this wife. थोडी आवय बापूय रडटा, सायबा म्हाका भुरगीं कित्याक दिल्या, आयकोनात. All of us have got this Gethsemane experience. Gethsemane experience. Gethsemane experience म्हणजे you are low. Your chips are down and you're on your knees and you don't know what to do. प्रितीच्या भावनेनो, oh, आमचो अनुभव. There is so much of pain in each one of us. So much of pain of rejection. Pain of betrayal.
तुमी कोणाक काम कोत्तात वो एका कंपनीक कोत्तात जावं 20 वर्सां 30 वर्सां 40 वर्सां काम केलें आनी शेकिंग कंपनी तुका डिसमीस कोत्ता यू लूज योर जॉब हाव विल यू फील रिजेक्टेड एक चेडू मोगान पडटा आनी त्या बॉयफ्रेंडाचेर इतलो विस्वास धरून इतलो ट्रस्ट धरून आपली कूड बॉयफ्रेंडाक दिता लग्न पयलें सगलें कोत्तात आनी सगलें केले उपरांत तो भुरगो चेडवाक सांडून वेता आनी कोणा कोणी काजार जाता हाव विल दॅट गर्ल फील रिजेक्टेड तूं तुजे प्रायवेट सिक्रेट्स पळय आसा तूं तुज्या क्लोज फ्रेंडाक सांगता आनी तुजें तें क्लोज फ्रेंड दुसऱ्यांक सांगता हाव विल यू फील रिजेक्टेड बिट्रेड Sometimes the rejection is so strong, we cannot overcome it. जायना घडना पोतून पोतून तोच उगडास पोतून पोतून तेंच दूख पोतून पोतून तीच दुकां हार्ट अटॅक जावन मोत्तात प्रेशर वाडटा शीर तुंडटा पॅरलायज जातात स्ट्रोक येता दॅट इज वाय इन सायकोलॉजी वी कॉल इट सायकोसोमॅटीक सिकनेस सायको म्हणजे मेंटल सोमा म्हणजे बॉडी हो तर कंप्युटर सारको ना ही कूड सारकी चलोना जिवितान कुशलकाय आसतली जाल्यार हो कंप्युटर सारको आसूंक जाय हो कंप्युटर सारको ना ही कूड गेली प्रितीच्या भोवणीनो हे असल्या अनुभवान आमच्या संगाता जेजूय आसा ही ऑल्सो एक्सपिरियन्स ऑल दीस रिजेक्शन बट ही डीड वन थिंग ही प्रेड and he stuck to his Abba Father. Oh, Jesus सांडिना तो विश्वासी कसलोय प्रॉब्लेम जावं वच ब्लेसड सॅक्रमेंट रूम आसा बॉस उलय ताच्या लागीं सांग तुजें दूख ताका ही अंडरस्टँड्स ही कॅर्स फॉर यू एंड फॉर मी ही अंडरस्टँड्स आनी जेजू जातली तुजी घोटाय कित्याक ही हिमसेल्फ हॅज एक्सपिरियन्स्ड ऑल दीस रिजेक्शन म्हणूच देवाकार आमी आर्गां दिवया कित्याक आमचो देव सदांकाल विस्वाशी आनी देवाक आर्गां दिवन देवाक आमचे उपकारीपण दाखोवन आमी आतां निमाणो आशिर्वाद घेवया आनी गीत घेवया R35 संस्काराक इतल्या वर्त्या